आपल्याक मांद्रेच्या लोकांचो पुरायपणान तेंको आसा। ताका लागून आपूण आतां 2027ची विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक तयार आशिल्ल्याचे मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन सांगले। जाल्यार दुसरे वटेन आमदार चंद्रकांत शेट्टे म्हणटा आपूण भाजपात प्रवेश करपाक तयार आसा। आयकात दोगांयच्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया। कॅन्डिडेट आसलो ते हांव सांगूंक शकना। माझे काम ऑर्गनायझेशन करप। अरे बाबा हांव जे काम करता पळय म्हाका परत त्या मांद्र्यान आमदार जावपाक जाय। अजिबात ना, अजिबात ना। पण त्यांचे म्हणणे अलायन्स असतले म्हणतात ते म्हाका खबर ना। पण तो अलायन्स असतले तुम्ही मागीर अप्रोच काय करता अलायन्स असतले पळय जो माणूस एखाद्या मतदारसंघात पडून सुद्धा आपले कार्यालय चालू दवरता, स्टाफ चालू दवरता, म्हणजे स्टाफय आसा, कार्यालय आसा आणि स्वतः 4 वर्सां जाली मतदारसंघात काम करीत आसा। इन एडिशन पार्टीचे एक सेक्रेटरी म्हणून ते काम करता। तेन्ना तिकेट आणि इच्छा तुम्ही काम करता फेडरल एमएलए काम करता बिंग एमएलए डेव्हलपमेंटचे काम तेच करता। हांव म्हणटा माझे ऑर्गनायझेशन काम इन मांद्रे कडेन ते चालू जाता। ना आता तर युती समज असली जाल्यार मागीर फुडें तुमची टिकेटीक तुम्ही अप्रोच काय करता? पळय युती जर असली जाल्यार ते मागीर सांगया। बट यू विल कॉन्टॅक्ट नाही पार्टीक जे कितें आसा पळय ते पार्टी वील डिसायड। बट हांव इंटरेस्टेड आहा आनी कॉन्टेस्टेड। तुमची तयारी आहा, तुम्ही रेडी आहा, फुल रेडी आहा? येस। इंडिपेंडेंट तुम्ही कारण ऐकून घे, हांव पयलीं एकदा पेडण्यात जिखलो, मांद्र्यात 2 फावटी जिखलो, बरोबर। आणि जो माणूस 3 फावटी आमदार जाता ज्याच्यान सगळ्यो गोष्टी हांव म्हणिना पण कापासतात आसा, हे कापासतात हांवें 3 फावटी दाखयल्या। जनता म्हाजे बरोबर आसा, जनता ही म्हाजे बरोबर आसा आणि जिखून हाडपी। आणि 2027 इलेक्शना खातीर तुमकां कितें जॉईन जावपा खातीर ऑफर्स आनी अशें? आज बीजेपीची मिटींग जाली, पार्टी अध्यक्ष आहे, तांकां आमी मेळ्ळे, ताणें आमकां थोड्यो गोश्टी विचारले अबावट आमच्या मतदारसंघ, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री असतात, आमचे पार्टी अध्यक्ष असतात, बाकी काय सुलभ। सर कितें सध्या अशी चर्चा आसा की जे इंडिपेंडंट काय आसा त्यांचे कितें डिस्कशन कितें जालें? जॉईन जावपाचे अशे सध्या ऑफर्स अशे समोर येयल्ले आसा, कोणी ऑफर केली? अशी चर्चाय आसा। तुम्ही रेडी आहा न्हू? तुम्ही रेडी आहा न्हू? to join BJP? Definitely I will be joining BJP because it was Definitely you will be joining or you will think of joining? I will be joining You will be joining. So 2027 on BJP seats. 100%. Yes. Okay.